Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या जेजू ख्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाला आनी तो दाविदाचे कुळयेंत थावन जल्मला म्हूण मनांत धर. हें हांवें परगोटलोलें शुभ वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगतां. होय, बोंदकोणींत पर्यान गेला, पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विंचल्यान तांकां सर्गींचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सोवे आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव हें सगळें तांचे पासत सोंसणीकायेन भोगतां. हें म्हणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्याव जाल्यार ताचे सोंगी जियेतोल्याव. थीर घोट आमी रावल्याव जाल्यार ताचे सोंगी राज जिखतोल्याव. आमी अविश्वासी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळतलो, कित्याक आपणाक आपलीच वळख ना म्हूण ताच्यान म्हणू नजो. सर्वेस्परा हुजीर गोवाय दिवन ह्या वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतरांचो विवाद करूं नाका. तो आनीक कित्याकूच उपकारो ना बोगोर आयकोतोल्यांचो नाश करूंक. कोश्टां आडकोळींनी जैतवंत जाल्लो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजेक पडना, पूण उरफाटीं स्वताचो संदेश विस्वाशीपणान परगोडटलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावंक जाता तितले प्रयत्न कर. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडोपकार. आमचो जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. ताचो कोरार सांबाळतोल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतोल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोगती करतोल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो वळख दिता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. उद्गार. तुजी सोमूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळतलों.
मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां धर्मशास्त्र्यांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा, ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी. एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या ओतम्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो कोत्ता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समोरपणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान परतीपाळ केलो म्हूण पळयोवन जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांतन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. मार्को 12:12-31. नियाळाक आधार. ह्या संवसारांत जायती मनशां आपणाचो चड मोग करतात, पूण भोव थोड्या मनशांक आपल्या जिवाची पर्वा आसना. आयज आमकां गरज समजोंक पेलो ह्या उतराचो अर्थ आनी कोण जावन आसा आमचो खरो पेलो. पेलो जावं येता आमचो इश्ट, सोयरो, शेजारी ओ कोणूय फुडारी जो तुजें बरें चिंता आनी तुज्या पासत कितें बरें करूंक सोदता. आसिसीचो फ्रांसीस शियांच्या दिसांनी आपले गाडयेंतलो भायर सरलो तेन्ना ताणें आंगार वस्त्र नासलोल्या मनशाक पळयलो आनी आपलो कोट काडून ताका दिलो. मदर तेरेझान कोवेंत सोडून रस्त्यार कोश्टवतल्यांक आनी दुबळ्यांक सांगात दिवन पेल्याची सेवा केली. भाग्यवंत दामयेव हाणें आपलें याज्ञिकी मुण्यारपण कोड जालोल्या सांगाता जिवन आनी मोगान आपल्या पेल्याची सेवा करून जेजू खातीर मोरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां पयली आज्ञा दिता, एकामेकाचो मोग करात, जसो हांवें तुमचो केला तसो. तर आमी आमच्या जिवितांत पेल्याचो खरो मोग करूंक वावरुया. मोगाच्या बापा, पेल्याचो मोग करूंक आनी आधार दिवंक सदांच आमी आयती रावंक आमकां पेल्याच्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.